नमो वीरवेंकटेशाय नमो नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. 9 वर्षा पुढे प्रारंभ झालेलं सेवापूर्वक संस्कार शिबिर धावालदयान वर्षान वर्ष प्रख्याती घेतस. हांतू आमगेल समाजाची मस्त चेडवानी आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिकाचे ज्ञान घेतला. ह्या वर्षात समारोप समारंभ कार्यक्रम प्रारंभ करताना हंग शिकेल नित्य प्रार्थना स्तोत्र पठन करता ती आमगेल शिबिरार्थी सकड मेळू धवाल अनुग्रह घेव्यावा. सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थिता गौरी प्रभाते करदर्शनम्. समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे. गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते. नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे. रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः. बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्. वन्दे गंगां भीतिभङ्गां सङ्गवर्जितसेवितां सर्वसौभाग्यदां देवीं सर्वसौभाग्यसिद्धये. गंगे जगदातारा पीयूषोपमवारिणा समग्रं भारतं देशं समृद्धं कुरु भामिनी. सर्वेश्वर महाविष्णु पादाम्बुज समुद्भवे भक्त्या वन्दे महाभागे प्रसीद परमेश्वरी. लोककल्याणदक्षस्य शम्भोर्मुकुटभूषणे कल्याणं कुरु सर्वेषां नतानां नतवत्सले. जन्दुकन्ये जगद्धात्री क्षमाशीले क्षमस्वनः प्रसीद दयया देवी मङ्गलं कुरु मङ्गले. भगीरथ नरेन्द्रस्य तपसा भुवमागते भागीरथीति विख्याते गंगे त्वं वरदा भव. स्पृष्टा द्रष्टा तथा पीत्वा स्मृता भक्त्या च संस्तुता नानाविधान् महापापान् दुर्हरानपि नाशय. हरिप्रिये गुणान् देहि दोषान् हर हर प्रिये. हरौ हरे मलां भक्तिं देहि देवी दयानिधे. देहि शुद्धिं तथा सिद्धिं जन्मनो मुक्तिमेव च. नमामो नम्रशिरसः नित्यं देवी सहस्रशः. अनन्तशक्ते कमनीयगात्रे अनन्तपादोद्भव पुण्यकीर्ते कपर्दिकान्ते नगराजपुत्रे प्रसीद गंगे मुनिजन्नुकन्ये. इति श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थकृतं गंगा प्रार्थना संपूर्णम्. सरस्वती प्रार्थना
शारदां वरदां वन्दे प्रसन्नां वदनां शुभां विद्यां बुद्धिं तथा ज्ञानं न तेभ्यो देहि वत्सले वाणीं वन्दे विशालाक्षीम् आरूढां हंसवाहने प्रसन्नवदना भूत्वा सेवां भक्तिं च देहिनः श्वेतपद्मासने देवी श्वेताम्बरविराजिते शारदेन्दुमुखे वन्दे धर्मे श्रद्धां च प्रदेहिनः वीणापाणिं कोमलाङ्गीं किरीटाङ्गदभूषिताम् अक्षमालाधरां वन्दे जीविनं मङ्गलं कुरु क्षमस्व जगदम्बे त्वम् अपराधशतानिनः गच्छामः शरणं देवी शरणागतवत्सले करुणापूर्णमनसा दयया दीनवत्सले समुद्धरनतान् सर्वान् नथाभीष्टप्रदायिनी इति श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थकृतं सरस्वती प्रार्थना समाप्ता. आत अमितमाय आणि ललितमाय शिबिरात सन्न चढवाल करण भजन सांगतात. श्री माता शारदा जय शक्ति माता शारदा जय जय श्री माता शारदा जय शक्ति माता शारदा ओंकार रूपिणी वेद विहारिणी ओंकार रूपिणी वेद विहारिणी वीणाधारिणी
प्राण आमगेले तो भक्तीचो देव श्रीराम भजन केल्ललांक प्रीती करतलो श्रीराम भजन केल्ललांक प्रीती करतलो तागेले भजन केल्ललांक शक्ती दितलो तागेले भजन केल्ललांक शक्ती दितलो तागेले भजन केल्ललांक मुक्ती दितलो तागेले भजन केल्ललांक मुक्ती दितलो तागेले भजन केल्ललांक प्रीती करतलो तागेले भजन केल्ललांक प्रीती करतलो हनुमान 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 म्हणून मल्ललांक मानु रक्तलो हनुमान म्हणून मल्ललांक मानु रक्तलो मुख्य प्राण आमगेलो तो भक्तीचो देव मुख्य प्राण आमगेलो तो भक्तीचो देव श्रीराम भजन केल्ललांक प्रीती करतलो श्रीराम भजन केल्ललांक केल्ललांक प्रीती करतलो प्रतियेकल जिवनांतू संस्कार अति मुख्य तशी ह्या संस्कार शिबिराच्या संयोजकी आमगेल अंकित मायेन आईचे समारोप समारंभ कार्यक्रमाक मुख्य अतिथी जावन आशिल्ले विटोब देवस्थानाचे प्रधान अर्चक श्री सुब्रमण्य भट माम आणि CA गौतम नायक माम आणि वेंकटरमण देवस्थानाचे मुक्तेश्वर अंका सभेर आपोवन हाडका म्हणून नेमगून घेता आणि हिंदू जनजागृती समितीचे कार्यकर्ते लक्ष्मी पै आता अंकित मायन प्राणू सक्कडांक स्वागत कोरका म्हणून नेमगून घेता हरि ओम हरि ओम सकडांकय नमस्कारू हांगा येयले पुराय मोगाचे चेडूवांक आनी तांगेल ಒಟ್ಟು आयिल्ले तांगेल आनम्मा बंधू मित्रांक पुराय जाणांक म्हगेल प्रीतीपूर्वक स्वागत आनी वेदिकेर बशिल्ले किरण पै मम्माक आनी सुब्रमण्य भट मामू आनी गौतम नायक आनी लक्ष्मी पै हांकां पुराय हृदयपूर्वक स्वागत हे संस्कार शिबिर ह्या पंता 8 वर्स ತುಂಬೆ ಸಕ್ಕಡ ಸಹಕಾರ ನಿಮಿತ್ತ आणि हांग देवस्थान आडಳಿತ मंडळीच्या सहकारा निमित्त आमकां ह्या करू जातस आयचे समाजांतू प्रत्येक आवसू बापसूलेक बेजारा विशयू आनी कळकळी कसं म्हण सांगलारी आतां रज मेळ्ळी की आमेल चेडू बाळांक कसं करचें म्हण सांग स्कूल आसतना सक्कड बिजी आसताची जाल्यार रज मेळ्ळी की तांकां कसं करचें म्हण कळना सक्कड चेडू मोबायल घेवन बसताची मोबायलो देवो बाबा जाला सक्कडांकय मोबायला पशी होड कसले ना 24 गंटे जाय जाल्यार मोबायलार बसताची विंगड कसले काम नाका असल एक परिस्थिती भयानक परिस्थिती आमगेली आमेल समाजाक उद्धार करचे काम कोणाले आम्ही सोडल्यार आनी कोण आसा वय नवे प्रत्येक आनम्माले व्हड जबाबदारी आसा आमेल चेडू बाळांक हिंदू धर्म आमेल धर्म आमेल देशू आमेल देवाल वयर भक्ती ह्या पुराय करूंक कोण मस्त जनान म्हणली म्हाका एक वारांतू तुमी कसो संस्कार शिकयतात चेडूवांक म्हण एक वारांतू आमी कसले शिकोवचे जायना खंडीत जाल्यार आमी एक गोडी लागोवचे देवाले म्हळ्यार एक नित्य प्रार्थना ह्या सकाळी उठयल की कसकसन स्तोत्र सांगका स्कूला वच्चे फुडें मागीर आमी सांजे दिव लावचे वेळार कसकसा भजन करूं येता भगवद्गीता सांगिल निमित्त आमी कशी उद्धार देवयता डेली एक एक श्लोक सांगून चेडूवा लोटू आमी बैसुका आमी दाखयनाशी आनी कोण तांकां दाखोवचें मार्गदर्शना चेडू सगळो दीस टीव्ही एद्रा बसता मोबायल करता म्हणटाची बट आमी करनाशी तांकां कोण मागीर दाखोवचें आमी सगळो दीस मोबायलार बसल्यार तांकां मागीर सांगतल कोण आम्ही तांगे लोटो दिव लावचे वेळा बैसुका नातल्यार ह्या बिलकुल खंडीत समजायना
आणि तांकां एक टायम शेड्यूल दिवं का इतलें दोकून इतलें टायम म्हूण 18 वर्स ती वय तांगेल हाता मोबायल बिलकुल दिवं नाकाची कितलें की चेडूवांक आमी सांगलां शिबिरा येतना मोबायल हाणाकाची म्हळ्यार हांगा घेवन भायर येवन मागशी खेळटा आसताची तांकां एरोगेंट करूं कारण कोण आमी न्हय वे आमी तांणी निम्मो भितर पुरे गॅजेट्स दिताची कसं सांगल्यार तो आयकना पोट्टा खाता म्हण सांगून न्हू तर तांकां दिवन सोडचें तांकां तशी जावच्या कारण कोण आमीची त्या विशयी भारी बेजार जाता म्हाका आतां ह्या शिबीर जातरी दय कोण हांगा आमी इतले प्रयत्न केलेले इतलेची पूर्ण तुमेल हाता आसता जबाबदारी कंटिन्यू करून व्हरचें तांकां आमी आशी लागयला त्या आशी व्हरोन घेवचे तुमेल हाता आस तशें करून दय कोण पांय दखूनच चेडवां स्कूल वयना मॅम हे सोमार दखून स्टार्ट जाता म्हूण आयकलां डे 1 दखून तांकां कसकसन हांगा आमी नित्य प्रार्थनांनी शिकयला त्या शीट्स दिला त्या पुराय तांकां वाज्यसूच्या प्रयत्न करा तशी देव तांगेले अनुग्रह करो तांचेरी आनी त्या पुराय वाजिले निमित्त तांगेल वयर एक रक्षा कवच खंडीत निर्माण जाता देवान प्रत्येक चेडू बाळांक राखूका आनी सगळ्यांकय बर करका म्हूण मागूंक येता तशीच एक काकचेष्टा बको ध्यानम श्वाननिद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम म्हण म्हणटाची म्हळ्यार हे 5 लक्षण एक विद्यार्थी लांतास का काय विद्यार्थी म्हळ्यार कोण विद्ये म्हळ्यार नॉलेज सगळ्यांक गोत आसा अर्थी म्हण सांगल्यार द डिझायर फॉर नॉलेज प्रत्येकल्यांक वयना आमी जन्मार येता देखून मोर तरी प्रत्येकल्यांक आमकां नॉलेज आशी आसा कोण आशी ना सो आमी प्रत्येकल्यान प्रयत्न करका काकचेष्टा म्हळ्यार कोण सगळ्यांकय गोत आसा काक म्हळ्यार कोण सांगका म्हाका काक म्हळ्यार कोण का करतले कोण कायळो थर्स्टी क्रो काणी गोतच न्हू सगळ्यांकय ते कशी करता ताने इल तेदन कसं करता पेबल्स ते पोटांत घाल न्हू येदे उद्दा आसल्यार तितलो हार्ड वर्क कर न्हू ते उद्दा पिता वय वे तशीच आमी जिवनान तूं हार्ड वर्क करूं का देर इज नो इजी वे टू गेट सक्सेस वय नवे हार्ड वर्क केल्ली शिवाय इजी वे रे आमकां सक्सेस मेळना ते आमी दृढ निर्धार करता की आमी हार्ड वर्क करूं का मागीर बको ध्यानम म्हळ्यार कोण बक पक्षी म्हळ्यार कोण कोणाकय गोतस वा बक पक्षी म्हळ्यार क्रेन कोक्करे म्हणटा पळय त्या न्हंयन तूं अशी फोकस करून पळयतच काय खंयची जळकी मेळटा म्हण खावच्याक सन्न जळकी एकड तेकड वतना ते अशें पळयत काय व्हड जळकी मेळ्ळी की गबक्कनी खाता काय तशी आमी फोकस्ड सुका सन्न कसने बेजार जाल्लो गलाट जाल्लो त्या पुराय आमी मात घेवनच आमी फोकस्ड आसूका चॅलेंजींग आसूका आमी लायफान मुखार येवका जाल्यार हे सन्न पुरे कसन आसल्यार मात ते व्हरनाशी व्हेरी फोकस्ड आसून आमेल जीवन चलोवन व्हरका नेक्स्ट श्वाननिद्रा म्हळ्यार कोण श्वान म्हळ्यार कोण सुणे वय वे सुणेन न्हिदोच पळयला की तुमी व्हेरी अलर्ट न्हय चिक्की सावंड अशी केल्यार ठप्प उठयता तशी अलर्ट आसूका म्हणून हेकड तेकड कोणेय पुणे आस गांवांत तूं आयलेची कसले तुमकां गोतना लागीं घरान तूं चोर आयलेची उज्ज पडला तुमकां कसले गोतना तशें आसना नज अलर्ट आसूका आमेल रक्षण आमी करची तसले आमकां देवान शक्ती दिवका तसली बुद्धी दिवका तशी अलर्ट आसूका कोणेय येवन कसं की चॉकलेट दिल्ले कसं की उद्दा मिक्स करून दिल्ले गप्प पिवचे खावची न्ही आमी अलर्ट आसूका ड्रग्स दिल्ले कसं न्ही पुणी हें केल्ले आपोवन व्हेल्ले चंदू कोण मांकड कोरनू ते पुराय आमी अलर्ट आसूका तशी मागीर अल्पहारी म्हण सांगल्यार उणें खावची म्हण न्ही अल्प म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ आहार कळवा ಸ್ವಲ್ಪ आहार खावची म्हण न्ही ताका म्हळ्यार आमी जिवनांतू पंचेंद्रिय म्हळ्यार 5 सेन्सस आसा आमगेले वय वे तांतू आमी कसने घेतना इनपूट घेतना चांग विशय मात्र घेवका म्हळ्यार पळयतना आमी चांग विशय मात्र पळोवका आतां मोबायलार तुमकां इतलो हें नेटवर्क आसा म्हळ्यार मोबायलार कसन जाय जाल्यार ब्रावज करून पळय येता वय वे बट पळयतना चांग विशय पळोवका मागीर आयकतना चांग विशय आयकुका
देवालय ज्ञान जो तुम्ही कसन इंटरेस्ट आसपळे चंद संगीत ऐकूच की नृत्य की नाटक की कोणाला इन्स्पिरेशनल स्टोरी की कसने चंग विषय ऐकू का मागीर खातना चांग आमकां जिवाक चांग आशिल्ले विषय खावू सिक्का कसन आमगेलो आहार आमकां जिवाक चांग करता तसल सात्विक आहार खावू सिक्का तशी हातान कसं चांग काम करू जाता तें काम करता आमी अशी पंचेंद्रियांतू कसन आमी चांग इनपूट म्हळ्यार आमगेल्या जिवनांतू कसन आमकां अगत्य आसपळे तें मात्र आमी घेता सुका मागीर ग्रहत्यागी म्हण सांगल्यार घर सोडून वच्चें म्हण न्हय फुडली कालांत आशिल्ली तशीच घर सोडून वच्चें म्हळ्यार गुरुकुला वच्चें आशिल्लें कसं नॉलेज गेन करूंक बट आतां तशी न्हय ग्रहत्यागी म्हण सांगले ग्रह म्हळ्यार कम्फर्ट झोन तुमकां आश आशिल्ली पुराय तुमी खंय वचून करचें घरांत वयवा थंय घरा गेल की आरामेर न्हिदोचें AC ऑन करचें मोबायलार बसचें ग्रह बट हांगा कितले जन चेडूं पयलीं फोन येयले म्हाका हावसून आनी सांगचें म्हाका आश आसा मागीर चेडूं पेटोवच्याक चेडूं यानाची इथं म्हळ्यार तांकां तांगेल कम्फर्ट झोन घरांत आसा त्या सोडून भायर येवच्याक मन ना तांकां सगळो दीस AC घालून लायक करून मोबायलार पळोवनशें दॅट इज कम्फर्ट झोन त्या कम्फर्ट झोना दाखून भायर येयल्यार मात्र तुमी कसने अचीव करूं जाता कसने तुमी चेडूं म्हळ्यार कशें सुका उज्ज खावन विंगड हक्का म्हणचें आशिल्लें आमकां आमगेल्या मम्माननी म्हळ्यार कसन केल्ल्यार घरांत तूं चंद कोन्न खावका आनी गम्मत काम करका सांगील काम करका हांगा हांव पळयलां एक जमका आनी हाण घालाची म्हळ्यार हेकड तेकड पळयतात कोण करचें इतलें सान काम करूं जायना आमकां त्या नमून अळसाय नरनऱ्या भरल्या घरांत तूं कसने अम्मान सांगल्यार काम करूंक आमकां कानू आयकना अन्नान कसने हाण दिरे म्हळ्यार कानू आयकना म्हळ्यार मोबायलान तूं इतलें बुडलेंच ह्या जावच्या नज आज दाखून तुमी पुरे प्रॉमिस करका म्हाका कसं म्हळ्यार आनी मोबायल आमी आपणाची 18 इयर्स तरी मोबायल आपणाची आपल्यारी बरी हाफ एन आवर म्हण प्रॉमिस करा पळया आज दाखून म्हणका चेडूवान आज दाखूनची हाफ एन आवर अशी चड आपणाची म्हण जायत नवे तेदना तुम्ही विद्यार्थी पंचलक्षणम म्हळ्यार ह्या 5 लक्षणांतू तुमी मुखार आयल्यार लायफांतू खंडीत लायक एक मनीस जाता ती तुमकां इतले दीस लायक इन्स्पायरींग स्टोरी सांगल्या कोण कोण आली स्वामी विवेकानंद आली समर्थ रामदास जीली तुकाराम आली संत तुकाराम सती सखूबाई पळय हां आनी कोण घोर कुंभारो शिवाजी महाराज पळय हांगेल वरी व्हडोड लिडर्स जावका तुमी हांगेल वरी चांग भक्त जावका असल पुराय रोल मॉडल्स घेवन आमी पुराय चांग जन जावका म्हणून हे शिबीर केलेले ह्या पुराय प्रती एकल्यान आज दोकून तुमी ल्हानम्मा सांगूगा तुमकां दिल्ले शीट्स आनी चंद कोन सांगून डेली देवाल्याक उल्लोका जायत नवे तुमकां कसकस नाश आसा देवाल्या सांगाची तुमी ल्हानम्माल्याक सांगू नाकाची देव खंडीत तुमगेले आशे पूर्ण करता जायत नवे जय श्रीराम प्रथम जावन किरण पै मामाका स्वागत करताची आमेल चेडूं किरण पै मामू हांनी मस्त कोऑपरेटिव देवस्थानान तो आमकां कसन जाय म्हळ्यार तांणी पाप ना म्हण सांगनी आमकां एक स्टेज जावका आमकां एक बॅकड्रॉप जावका लायटींग जावका मायक जावका कसन जाय म्हळ्यार एनी टायम तांणी पाप तितलो सपोर्टीव आसाची मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां सुब्रमण्य भट मामाका आमेल चेडान येवन फूल दिवका हांनी विटोप देवस्थानात प्रधान अर्चक जावन आसाची धन्यवाद भट माम गौतम नायक CA हांनी आतांचे डायनामिक लीडर आतां यंगस्टर्स पुराय रोल मॉडल जावन आसाची भारी खुश जाता हांगेल पुराय विशय पळयला रे हिंदू जनजागृती समितीचे आमेले लक्ष्मी काका आजी आईल्याक भारी खुश जालें आमकां सगळ्यांकय धन्यवाद सक्कडांके स्वागत केलेल अंकित मायेके स्वागत सगळ्यांकय नमस्कार
ते कार्यक्रमाक मुख्य सोयरीत जावन आयिल विठोब देवस्थानाचे प्रधान अर्चक श्री सुब्रमण्य भट माम हांणी आशीर्वचन कोरका म्हणून नेमगून घेता. हरि ओम. इष्टकायं समवदं तिष्ठन्तं पुरुषोत्तमं जगनस्थकरद्वन्द्वां क्षुल्लकाधाममेकलं सव्यासव्यकरोद्भामि शङ्खचक्रविभूषितं वनमालाधरं देवं ध्याये श्रीविठ्ठलं प्रभुं कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. आमगेलो प्रितीचो आराध्य देव ग्रामदेव जावशिलो वीर वेंकटेशाल चरणारविंदाक तशीच प्रितीच आराध्य देव विठोब रुक्मायक साष्टांग नमस्कार करून घेऊन विशेष जावन घेवन आजी हांगा मेळ्ळा सकट सभिकांक वंदन करताची संस्कारा विशया बद्दल दोन उत्तर उलोवच्याक हांव प्रयत्न करता. आमगेले धर्मशास्त्राची सांगता धर्मो रक्षते रक्षितः म्हण घेवन हाजे अर्थ महत्वपूर्ण जावन आसा. कसन हें म्हळ्यार धर्म आमी रक्षण कोरका तवळी धर्माची आमकां रक्षण करता म्हण घेवन. धर्म म्हळ्यार कसन हें त्रिकरण जावन आशिल्लें काया वाचा मनान आमी चांगपण करचें. असलें चांगपण करतना ते धर्माक उद्धार करता, धर्म आमकां रक्षण करता. म्हणटना संस्कार म्हणाल तसले हे देशाक एक मनुष्याकय मस्त अत्यगत्य. कित्याक म्हळ्यार संस्कार आशिल्ले एक मनुष्य तो मनुष्य म्हणून घेता. म्हणटना न्ही जाल्यार कसो जाता तो जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात द्विज उच्यते म्हण घेवन. जन्मा येतानाची एक चेरडान शूद्रपण घेवन घेवनूच तो जन्मा येतकय. केन्ना म्हळ्यार एक आवसूल पोट्टार गर्भा भितर आसतना एक चेरडान पिंडांड जावन घेवन आसतना त्या संदर्भाचेर मस्त सकट आलोचन करतकय. हांव गोंयचेर आयिल्ले कुडले मस्त सकट कार्य कोरका. कार्य म्हळ्यार कसन चांगपण कोरका, धर्मरक्षण कोरका आनी हांव जिवनांत एक सार्थक जीवन कोरका. म्हाका देवान दिलेलो हे जन्म हांव सार्थक कोरका म्हूण सोवन घेवन त्या पोट्टार आशिल्ले गर्भार आशिल्ले एक चेरडान आलोचन करतकय. जाल्यार गर्भवती जावन आशिल्ले त्या आवसून केन्ना 9 मास जावन घेवन 9 दिवस जावन घेवन प्रसव जातकय त्या संदर्भाचेर चेरडू शून्य जावन वतकय. कसने उडगास आसना, कसने गोत्त आसना. हांव तितले लेखेल थंय शून्य जालें नव देवा म्हूण सांगून घेवन देवाला मागतकय कसन हांव कोरका आनी मुखारसून हांव कशें जीवन कोरचें म्हूण घेवन. थंय तुकून प्रारंभ जाता शूद्रत्व म्हूण घेवन. म्हणटना जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात द्विज उच्यते. संस्कार म्हणल्यार कुडले द्विज म्हळ्यार एक ब्राह्मण म्हणून घेता आनी एक द्विज म्हळ्यार दोन्ही जन्म म्हणून घेता. म्हणटना ब्राह्मणय जाता, द्विज म्हळ्यार दोन्ही जन्मय. आमकां संस्कार केन्ना मेळटा की त्या वेळार आमी एक द्विज दोन्ही जन्म मेळटा म्हूण सांगून घेवन. हे अत्यगत्य कसं म्हळ्यार चेडवांक सांगचे विशय समय भाव आसा जाल्यार एक विशय सांगूक तिची कशे संस्कार मेळटा म्हळ्यार ध्रुवाल काणी तुमी आयकून आसच्या पुरोची, तशी प्रल्हादाल काणी आयकून आसच्या पुरोची, तशीच पांडवांनी कशी जीवन केलां म्हणाल तसलें तुमी पळोवन आसच्या पुरोची. म्हणटना ध्रुवान कसं केला ताका 5 वर्सां आसतनाची तो एक सक्कड त्याग करून घेवन रान्ना चमकल. इत्या खातीर म्हळ्यार ज्ञान भक्ती वैराग्य ताका त्या 5 वर्सांची वैराग्य आयला. जीवन म्हळ्यार शिवे देवा म्हूण सांगून घेवन ताणें तेगेले रायल आस्थान सोडून घेवन ताण भायर आयलो. भायर आयले नंतर ताका दोन्ही जन्म म्हळ्यार तसलें मेळ्ळें म्हूण घेवन.
कशी म्हळ्यारी आवसोन सुनीती म्हळ्यार जाल्यार ती आवसोन मस्त त्या चेरडाक संस्कार दिवन आसता. ताजे निमित्ती ताका त्या 5 वर्सांकच ताण भायर येवन घेवन एक संस्कार म्हळ्यार जाल्यार कसने म्हळ्यार जाल्यार विशय मनावरच्याक ताका मस्त अनुकूल जाता. सुनीती म्हळ्यार जाल्यार चांग नीती चांग संस्कार दिवन ताका वाडोवन आसता. तशीच नारद हलतसल गुरू मेळटा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय म्हळ्यार जाल्यार ते मंत्र पठन करून घेवन ताका जिवनांत कसं जावका घेता सक्कड तो पावोवन घेता. ध्रुवाक परमात्मान प्रत्यक्ष जाता निमगीत काही तू कसं जावका म्हूण घेवन देवा इतले सकड तुका वापोवन घेवन तुगेल जपाराधना तुगेल अनुष्ठान करून घेवन तुका आपयल तसलें परमात्मा तुका म्हाका कसं जावका म्हूण गोतनाव्या म्हूण तो निमगीत काही म्हणटाना देवाक पुरा गोत्तस एक मनुष्याक कसं दिवका कसं दिवच्या नज्ज म्हूण सांगून घेवन जाल्यार आमी ते उपयोग करून घेवका. आतां काल मस्त वायट आसा विशय वय इत्या म्हळ्यार मोबायल म्हळ्यार तसले विशयो मस्त आमकां वायट करता. जाल्यार तांतूय जाल्यार चांग म्हळ्यार विशय आसा ते आमी अत्यगत्य जावन पळोवका म्हूण सांगून घेवन तेंची आतां अनित मायेन सांगिलां. इत्या खातीर तांणी प्रयत्न करताची इतले सकड आज एक चेडवांक संस्कार दिवन घेवन एक वार तांणी पाठ भजना आनी इत्यादी सकड कसन एक जिवनांत आमी अभ्यास करून घेवका ते सकड विशय तांणी शिकोवन दिला. म्हणटना त्या वरोवका जाल्यार हाऊस बापसूल प्रयत्न जावका. प्रति वार ऐतार मेळतना ह्या दिसाचेर हे एक वारारी कसन रज आसतना तुमकां कसं शिकयला गी ते तुमी घरकड म्हणका ते शिकोवका ते शिकून घेवन तुमी बुदोवन जावका म्हूण आमी मार्गदर्शन दिला री खंयचेय चेडू ते विसरनाच. आमी रजे वेळार कसंगी टायमपास जाल्यार चेडवांक घरकड लुटी करताची म्हूण सांगून पेटयलें थंय तांणी शिकून आयले थंयक सोडला री ते संस्कार म्हणून घेना आनी व्यय जाता ते विशय. म्हणटना तसलें वरोवका जाल्यार कर्तव्य आमगेलें आसता. तशी ध्रुवान 5 वर्स ताणें रायाल आसतना रसून घेवन तो कशी रान्ना येवन घेवन विशेष देवाल अनुग्रह पात्र जल्गी. त्या प्रकार आमगेलें जीवन तसल कश्टा जीवन न्ही आमकां हाऊस बापसून पुरा जाय जाल्यार विशय दिताच. हे विशय दोगांकय अनुकूल जाता कसने एक हाऊस बापसूंकय आनी चेडवांकय. आतां चेडवांक सान प्राय जाल्यार तांकां मस्त ते आमी सांगिल्ले विशय आयकुच्याक आसक्ती आसना जाल्यार आमी आसक्ती आडोवची कशी म्हळ्यार आतां शिकयलें जाल्यार कसन विद्या आसगी ते व्हरून घेवच्याक आमी प्रयत्न करचे. ताजे निमित्त चेडवांक चांग संस्कार मेळटा. तशीच आनीक 2 विशय हांव सांगच्याक इच्छा पावता. कसं म्हळ्यार प्रल्हादान देवाक आपोवका जाल्यार त्या चेरडाक कसनय गोतना कयालोन गर्भार चेरडान आसतनाची नारदान ताका चांग संस्कार युक्त जावन आशिल्लें महाभारत भागवत हे उपदेश करता. त्या चेरडान आयकल्या निमित्त त्या प्रल्हादाक सानपणांतूची देव म्हणाल तसले विशय गोत आसता. तशी ताण उलयल्यार कसं सांगता म्हळ्यार ओम ओम नमो नारायणाय इतले चेरडाक गोतस देव परमात्मा कशी आसा म्हूण गोतना. जाल्यार राक्षस रुपार आशिल्लो तसलो हिरण्यकशिपू ताणें चेरडान तितले सकड देवाल आराधन करतना तुगेल देव कही आस म्हूण निमगीतान ताण पुरा कडेन आसा म्हूण सांगतना हे कंबेर आसवय म्हणटना त्या संदर्भाचेर त्या चेरडान सांगिल्लें एक उत्तर सत्य करचे खातीर जावन घेवन तो जन्माक येतिल्लो नरसिंह परमात्मान नरसिंह अवतार घेतना चेरडू बिल्लाकय हे कसं ना बा देव म्हळ्यार रश्यस्त्वा म्हूण घेवन जाल्यार मागीर तो शांत रूप घेवन तूं शांत जावका म्हाका तुगेलें निजस्वरूप दाखोवका म्हूण सांगून घेवन घेतिल्लो तसलो अवतार नरसिंह अवतार त्या प्रल्हादाल निमित्त त्या चेरडान केल्लेले एक पुण्य सत्कर्मा निमित्त पूर्व जन्माचे एक पुण्या निमित्त त्या चेरडाक मेळ्ळेलें. तशीच ते कोणाल निमित्त मेळ्ळें हौसूल निमित्त सुनीती आनी कयालो म्हळ्यार जाल्यार हौसूल निमित्त विशय मेळ्ळो. ताजे नंतर कुंतीन त्या 5 पांडवांक कशी चोलका म्हणाल विशय तांणी दाखोवन दिलें तिणें शिकयलें.
तशें जाल्या निमित्ती कृष्णान परिपूर्ण जावन घेवन तांकां सहाय करच्याक मुखार आयलो. ह्या धर्माक धर्म रक्षण करचे खातीर जावन घेवन तांकां रक्षण केलो. म्हणटना आनी तो कसन आमी तत्व घेवं येता म्हळ्यार हांगा विशेश जावन घेवन सुनीती, कयालू आनी कुंती. सुनीती आनी कयालू तसले स्त्री वर्ग विशेष जावन घेवन अंतो आमगेले संस्कार शिबिरांत तो जन्म आयलेच. 18 वर्स चलतास म्हणटा तसल स्त्री वर्ग जन्म आयला. कुंतील तसल मातृवर्ग ह्या संस्कार शिबिरांत जन्म आयला म्हूण हांव सांगतास. तसल ते तितल्या अवसूल स्वरूप जावन आशिल्ले, स्त्री स्वरूप जावन आशिल्ले, अवसूल समान जावन आशिल्ले ह्या संस्कार शिबिरांत जन्म आयला देखून तांणी शिकयली विद्या खंयय ते व्यय जावचे नज त्या परिपूर्ण मना व्हरचे तशी कोरका आनी त्या कर्तव्य कोणाला आसा म्हळ्यार हाऊस बापसूले आसा. म्हणटना इतले विशय तुमकां हांव कळिता आडयता. ह्या मुखारसून खंयय व्यय जावचे नज. ह्या मुखारसून व्हरका. संस्कार म्हळ्यार तसले विशय खंय जाल्यार अत्यगत्य. आतां एक बंगार म्हळ्यार तसले ताका संस्कार दिल्यार मात्र ताका चंदा येवचे. पत्रा रुपार आशिल्ले बंगार तांतू माती लागून घेवन ते धुवन घेवन ताका दाडोवन घेवन ताका एक रूप हाडोवन घेवन त्या बंगार आमी धारण केलेले कुडले आमकां एक शोभे. बंगार केलेले कुडले एक चंदा येता. चंदाय म्हळ्यार कुडले बंगरा निमित्त शोभ येवचे म्हण न्ही. आमगेले संस्कार आसल्यार आपआपीची शोभे आमकां येद्रा दिसता. म्हणटना तसल बंगरा स्वरूप जावन आशिल्ले शोभे आमगेले चेडवां येवका जाल्यार हाऊस बापसून हें अत्यगत्य चोलका. हे चोलचे तशी तुमकां सक्कड देवान अनुग्रह करो म्हूण सांगून घेवन संस्कार शिबिरांत म्हाका उलोवच्याक एक अवकाश दिल्लो तसलें. सक्कडांकय हांव धन्यवाद सांगताची. आनी संस्कार शिबिराक उत्तरोत्तर अभिवृद्धी जावं तशी आनीकय मस्त मस्त वर्सां हे शिकोवं तसलें भाग्य देवान सक्कडांकय मेळचें तशी. आनी मुखारसून म्हयन्याक वर्साक म्हळ्यार न्हय, रजस्थान म्हूण मात्र न्हय, प्रति आयतार जाल्यार संस्कार शिबिर म्हळ्यार जावन घेवन तांतू मिगेल दोग जाण चेडू खंडिताकय येताची. त्या विशयी हांव धैर्यार सांगता. आनी मुखारसून अशी वार चोलन घेवन तांतू चांग अभिवृद्धी मेळून घेवन आमगेल समाजांत संस्कार युक्त जावन आशिल्ले चांग चेडू आनी मुखारसून जन्मा येवो म्हूण सांगून देवाला प्रार्थना करताची. मिगेल 2 उत्तर परिपूर्ण करता. धन्यवाद भटमाम. आत हे कार्यक्रमाक अनेक मुख्य सोयरी जावन आयिल्ले CA गौतम नायक माम हांणी स्फूर्तीदायक उत्तर उलोवका म्हूण नेमगून घेता. प्रप्रथम जावन हांगा विराजमान जावन आशिल्ल्या वीर व्यंकटेश देवाक तशीच परिवार देवते जललक्ष्मी, मुख्य प्राणू, गरुडू, गणपती पूरे देवतेक नमस्कार कोरनु सक्कड गुरुवर्याल आठवो कोरनु हांगा मेळ्ळेले तुमकां सगळ्यांकय हांव नमस्कार करता. आज हे संस्कार शिबिराचे मंगळ कार्यक्रमा म्हाका अतिथी जावन आपयले तसले अंकित मायेक आनी तेगेल्या बंधू बळगाक हांव हृदया दाखोवन धन्यवाद दिता. सो आज म्हाका हांगा इन्स्पिरेशन फॉर द फ्युचर म्हूण म्हळेलें हाजेर उलोवका म्हणून अंकित मायेन नेमगिला. सो हाजेर हांव एक 2 उत्तर उलोवच्याक प्रयत्न करता. फर्स्ट ऑफ ऑल भटमामान आतां म्हळेलें म्हणकेची संस्कार म्हळ्यार कशें जालें. आतां भंगरा विशयक फर्स्ट क्लास उदाहरण दिलें भटमामान. आतां भांगर क्रूड फॉर्मार आसता. ते क्रूड फॉर्मार आशिल्ले भांगर आमकां कसलेंय यूज ना. ताका आमी तशी संस्कार केले तशी प्रोसेस केली तशी ते भारी चंद एक आभरण जावन येता आनी आमी आमगेल्या आंगार ते घालून भोंवताची आनी ताजे आनंद पळोवताची. तशीच त्यांची संस्कार आमी आमगेल्या जिवात्म म्हळ्यार सोला वैरी घालका जाता. आतां आमी आयकून आसताची आमी फुडल्या जन्मांत कसो जावन आसचा पुरो. आमी मानव जन्माचे आसना आमकां. फुडल्या जन्मा आमी वाघू जावन आसचा पुरो, सिंह जावन आसचा पुरो, सुणी जावन आसचा पुरो, गाय कसले आसचा पुरो. कसं की देवाल दयेन आमगेल्या जिवात्मा वैरी संस्कार म्हळ्यार विशय जावन आमकां मानव जन्म मेळलस. ताजे निमित्त दासवर्ण्यान सांगिल्लें आयकून आसचा पुरो. मानव जन्म दोड्डದು ಇದನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಡ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ म्हणू. कसं तशें म्हळ्यार आमकां मानव जन्म मेळ्ळे नंतर हें एक आमकां मानव शरीर मेळ्ळे नंतर आमकां एक साधन करूंक साध्यता आसा. आतां हें साधन म्हळ्यार कशें जालें. आतां आमी हांगा मेळ्ळेले सगळ्यांक आमकां एक डिझायर आसता. डिझायर म्हळ्यार कशें जालें आमी धरलेलो वॉक ऑफ लायफ. आतां हांव चार्टर्ड अकावंटंट तशी पुरो हांगा चेडू आसा पुरो जण शिकता आसाची केलो एथलेटिक्स स्पोर्ट्सान तशें पुरो कसं फिल्ड आमी धरला की आमकां तांते एक उन्नत स्थानार वचूंक म्हूण एक
आश आसता अपेक्षा आसता. आतां लौकिक जावन पळोवच्या गेल्यार आतां अंकीत मायान सांगलें सक्कड जण मोबायल पळयता म्हणून. आतां मोबायलार यूट्यूब आसा आनी अनेक कसं की ॲप्लिकेशन आसा. त्या ॲप्लिकेशनार आमकां सक्सेस मेळका जाल्यार कसं पुरें कोरका म्हणून हजार व्हिडिओ आसा. हार्ड वर्क करा म्हणून केलो जण सांगताची, फोकस दवरा म्हणून सांगताची, आनी कसं की सांगताची, दिसा 6 घंटो मात्र न्हिदया म्हणटाची, चड न्हिदया म्हणटा, एक्सरसायज करा म्हणटाची. मस्त ह्या पुरे लौकीक. आतां हांगा आमगेले एक ह्या प्लॅटफॉर्मार कसं आसा आमी लौकीक सोडून ಸ್ವಲ್ಪ भितर वचून पळोवया. आतां एक खंयचेय आमी धरलें वॉक ऑफ लायफांत आमकां सक्सेस मेळका जाल्यार अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज एस्पेक्ट्स देवाल दय म्हणल्यार एक व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओपवता की पुरे जन. सो ह्या देवाल दय मेळका जाल्यार आमकां देव म्हळ्यार कोण म्हूण कळका. कोण देव म्हळ्यार देवाल वयर आमकां भक्ती येवका जाल्यार आतां ह्या वर्सा संस्कार शिबिराचे मेन सब्जेक्ट भक्ती जावन आशिल्लें. सो भक्ती म्हळ्यार कसं जालें देवाल वयरी भक्ती म्हळ्यार प्रिती. आमकां देवाल वयर प्रीत येवका जाल्यार आमकां फस्ट ऑफ ऑल देवाल महिम कळका. आतां तुमकां ऑलरेडी भटमामान काणी सांगल्या आमगेल्या पुराणांत तुल्या आनी इतले दीस तुमकां शिबिरांतूय मस्त काणी भगवद्गीते श्लोक मस्त पुरे शिकोवन आसतले. हें पुरे आमकां चेडवांक आमकां सकड जाणां कोण घेतले म्हणल्यार देवाल वयर आमकां एक प्रीत येता आनी तागेले दयेक आमी पात्र जाताची. सो ह्या देवाल दय नातिल्या एनी वॉक्स ऑफ लायफांत आमकां सक्सेस मेळका जाल्यार असाध्य. तशी लौकिका ओटूची ह्या देवाल दये आमी पात्र जावचे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. सो तशें आशिल्लें म्हळ्यार देव म्हळ्यार कोण म्हूण आमकां इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नो. अणुरेण तृणकाश्ट म्हणटा देवाक. तो परिपूर्णकय तो आमगेल्या हृदयांत आसकय. हें पुरे आमी आयकून आसच्या पुरो. भगवद्गीतेन तूं अंकीत मायन तुमकां शिकोवन आसच्या पुरो. अनन्यास चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं म्हणून देवाल विशयार आमी आलोचन केल्यार तो आमकां केन्नाकय सोडून घालना की आमगेल्या वेलफेअर तो पळोवन घेता की आमगेले योगक्षेम पळोवन घेता की. तशें आसतना इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट आमी देव कोण म्हूण कोण घेवका. देव आमगेल्या हृदयांतू मुख्य प्राणालोट आसा की म्हूण आमगेल्या शास्त्र सांगता. तशी हांगा भटमामा गोतोच सक्कड जाण आमी गोतोच आमगेले घर कडेन कसले पूज जो कसले केल्यार आमी श्रीमन मध्वाचार्याणां हृत्कमल मध्ये निवासी अनंत कल्याण गुणपरिपूर्ण क्षीराब्दिशायी श्री विष्णू प्रेरणया श्री विष्णू प्रित्यर्थम म्हणटा. कसं तेच म्हळ्यार आमगेल्या हृदया भितरी आशिल्लें तसले मुख्य प्राणालोट आशिल्लें तसले भगवंताक आमी कसं करता की तें अर्पण करचें म्हणून. हें एक आमकां एक लायफांत एक सिक्रेट म्हणलें केत. सो हें सिक्रेट कसं तें आमी कसं काम धरलां की आमी त्या देवाक कृष्णार्पण केल्यार देव आमगेले हात दवरून तें काम आमकां एंड करचें तशी सक्सेस जावत तसलें एक आमकां एक तें एक हांगा व्हरून पावयता काय. सो हें जावका जाल्यार आमकां गोतोस हाजें अनुसंधान आसता कशी करची हें म्हणून. सो हांगा शिकोवता जाल्यार भजन जावो श्लोक जावो हें पुरें हक्का समजावन आसा. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट आमी भितर आशिल्लें आमगेलें तसलें मुख्य प्राणाल्या द्वारा देवा लागीं आमगेलें निवेदन कोरता. आतां आमकां पुरें मात्ता येवच्या पुरो मुख्य प्राणाक आमी तसलें एक नमना इम्पॉर्टन्स कसल्या दिवका म्हणून. आमगेलें शास्त्र कसं सांगता म्हळ्यार मुख्य प्राणाक जिवोत्तम म्हणटाची. ताचे खातीर हांगा वेंकटरमण देवस्थानात तुमी पूज पळोवन आसच्या पुरो सुरवे आरती वेंकटरमणा जाता. ताजे नंतर लक्ष्मीक जाता. लक्ष्मीला आरती जाता तरी कोणाक आरती करताची हनुमंताक. कसला म्हळ्यार हनुमंतू मुख्य प्राणू जिवोत्तम तो आमगेल्या जिवाल पैकी एक लिडर म्हणून येता. आतां एक एग्जाम्पल दिवका जाल्यार सकाळ क्लासांत एक टीचर एकल्याक लिडर म्हूण करता. कोणाक करता लिडर हुएवर हॅज द मोस्ट केपेबल हुएवर इज द मोस्ट केपेबल बुदंत आशिल्ले एक चेडवाक लिडर म्हूण करता. आनी तागेले सहपाठी कोण आसा तांकां कसलेय जाय जाल्यार द लिडर वील बी द रिप्रेझेंटेटीव. लिडर वचून तांगेले सहपाठी कसं जाय की त्या टिचराल्या वचून सांगता. तशीची मुख्य प्राण म्हळ्यार ताका एक गुरू स्थान आसा. मुख्य प्राणा येन्न मूल गुरुवी. सो आमगेल्या कसं कोरोस की आमकां कसं निवेदन देवाल कोरोस की तें आमी मुख्य प्राणाल द्वारारी कोरका म्हणून शास्त्र सांगता. आनी हें करचें तितलें सुलभ ना. हें आमगेलें मात्तें आमी केन्नाय दवरल्यार मुख्य प्राण आमी पांय पडूं तागेल थ्रू आमकां देवाल दय येवका म्हूण म्हणल्यार केन्नाय पुराय सत्य जातके. आतां हांव हें पुरें तुमगेले एद्रा सांगतास जाल्यार आमी आमगेले डे टू डे लायफांतू आमगेले वर्ल्डली अफेरांतू हें पुरें विसरून वता. जाल्यार आमी प्रयत्न करता की कितलें जाता तितलें हें अनुसंधान आमी केदान हारता की तेदना आमी खंयचें काम धरताची तें 100% सक्सेस जाता. तशीची आमी
मनुष्योत्तम जावन आशिल्ले निमित्त कसं मनुष्य जावन आशिल्ले निमित्त कसं जाता आमगेले भितरी मस्त दोश आसता आमकां डे टू डे लायफान तूं कोपू तापू असूये हें पुरे गूण आमगेलान तूं बोर नासता आमके कोणाकय आनीक एकलाक चांग जाल्यार भितर देखून बेजार जाता भायर आमी हांसून दाखोवच्या पुरोची हें पुरे कशें जाल्यार दोश असल एक दोश आमगेले भितर आशिल्ले देखूनची आमकां लायफान तूं मस्त कश्ट येता आनी आमी लेखील तसले जायना सो हें दोश पुरे दूर जावका जाल्यार आमी उपास मुख्य प्राणाल्या चरणा वचून अर्पण करपाक देवा मिगल भितरी कसो दोश आस की हें पुरें म्हाका कळ्ळां हें दयकोन दूर कर रे देवा म्हूण आमी तागे लागीं प्रार्थना केल्यार तो आमगेल कितें देवाले सांगून हें पुरे आमगेले दोश दूर करतकय आनी आमी करियरान तूं आमगेल्या कसले एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज जावो डान्स जावो स्विमींग जावो वॉट एवर इट इज हांत आमीक असल एक मनस आमीक असल एक सिच्युएशन अशें चमकल्यार आमकां त्या सक्सेस एटेन करच्याक 100% जाता म्हणून हांव मस्त कडेन वाजिल्लो आसा आयकलेलो आसा बट मामान म्हाका हाजे विशयार कसले क्लॅरिफिकेशन दिवेत सो तशें आशिल्ले निमित्त आज ही अंकीत मायेन सांगिल्लें तशें जाल्यार करियरा विशयी उलोवचना लौकिका विशयी सक्कट जन आमकां एक्सेस आसा पुरे आज ही मस्त कडेन पॉडकास्ट आसाची आनी मस्त विशयारी बुक्स आसाची आमकां मेळटा बट असल एक वेदिकेरी असल एक प्लॅटफॉर्मार यू नो वी हॅव टू गो लिटल डीपर इन टू इट आमकां अपार्ट फ्रॉम लौकीक पारमार्थीक जावन देवाल दय कशी प्राप्त करून आमी धरलें तशें जाल्यार काम कशी त्या सक्सेस जावका म्हूण सांगचे की तर हांव एक 2 उतराचे प्रयत्न केले हें सांगून हांव मेघालय आज दिलेल्या ह्या म्हाका अवकाशाक धन्यवाद सांगता पुरे कृष्णार्पण करता धन्यवाद तुमगेल उत्तर आयकून सक्कट शिबिरार्थ्यांक स्फूर्ती मेळ्ळे धन्यवाद नायक माम देवस्थानाच मुक्तेश्वर मामांगेल मस्त सहाय हस्त आमकां मेळ्ळेलें आसता दय करून किरण पै मम्मानी 2 उत्तर उलोवका म्हूण मागून घेता आमी ग्रामदेव वीर वेंकटेश स्वामी उडगास कोरनु तशी स्वाम्यालय उडगास कोरनु तशी वेदिकेशील पूर्ण नमस्कार कोरनु तशी वांग आयला पूर्णाके नमस्कार कोरनु तशी मुख्य जावन एक चेडू आनी तांगेल पेरेंट्सा स्वागत कोरनु आनी अंकीत मायक आनी तेगेले सगळे ग्रुपाक स्वागत हे करता धन्यवाद सांगू इच्छा पावता म्हळ्यार असल एक शिबीर आयोजन केले खातीर आनी हांव चेडूवाक हांव धन्यवाद सांगू इच्छा पावता म्हळ्यार हांव पळयलें 3 शिबीर जाता सो हांगा फस्ट शिबिरा सादारण एक 50+ चेडू आशिल्लीची सेकंड शिबिराक एक 150+ ह्या शिबिराक निमगेला 200+ काय तशी चेडूवान एक येवचे एक मिगेल प्रकार एक व्हडली विशय म्हण आतां मोबायल आनी हें म्हूण पळय चेडू आतां कसो असो पुरा चेडू हांव एक हॅट्स ऑफ सांगू इच्छा पावता हांव आनी मिगेल प्रकार कसं जाल्यार आमी देवा मिती म्हूण लेखच्या वॉट एवर वी वेर वॉट एवर वी आर वॉट एवर वी वूड बी एवरीथींग इज पुरा देवाल मिती हांगा तशें हांव एक चेडू सांचे कसं म्हळ्यार तुमी देवस्थाना एक 12-1 पंत ना डेली येयल्यार 12 इला एक नातल्यार 12-1 पंत पुनी तुमी येवचे देवाल एक आशिर्वाद असल्यार आमी कसने हें करयता मुखार आम जावं कसने जावं तुमी हांव देवस्थान वेंकटरमणा मागयाचे तो निमगीता तुमी निमगिला तो तुमी मागला तो निमगिताल देवता म्हळ्यार दिताल देवता मागीर हांव आनीक एक चेडू सांगू कसं इच्छा पावता म्हळ्यार तुमकां मुखारसून कसने एक प्रॉब्लेम वच म्हूण जाल्यार तुमी मना भितर दवर नोकाचे तुमगेले घरकड तुमगेले आनम्माला की आजो बापम्मा नातार आजो मामा मामू माय बाप्पा पच्ची बाव अण्णा अक्का नातार ही फ्रेंड्स नातला स्कूला टीचर कसन तुमकां कसला तुमी डिस्कस कराचे म्हळ्यार आतां चेडू फुडें मंग केन्ने तांणी फुडें जाल्यार ओपन चेडू जाल्यार हें कर आतां चेडूची के कसं म्हणटाची अर्द्या भितर घेताचे तांणी कसं डिस्कस करनाचे म्हगे एक रिक्वेस्ट तुमी पुरा कसं तुमकां प्रॉब्लेम आसल्यार सांगयाचे तुमी तुमगे घरकडच्या सांगयाचे आनी आनीक हांव सांगची कसं म्हळ्यार मुखार तुमी सान तुमकां मुखारसून कळका आनम्मा जाल्यार चंद्यार पळयाचे मुखारसून जाल्यार तांणी आमकां केन्ना आमकां चेडू वचून केन्ना चंद करून आमी पळयता की तांगेले एक्सपेक्टेशन तिकलेचे व्हड जाता तांकां चंद करून पळोवका म्हूण तांकां ओल्ड फर्निचर्स म्हूण कोणी लेखूं नकाचे म्हळ्यार मिगेले एक पंत फ्रेंडान एक व्हडलीके टायमार हें जल्लले विशय आशिकी रडची म्हूण गोतना ताका व्हडली येता ताका निमगिलके तुगेल घरकड ओल्ड फर्निचर आसा निमगेलके ताका पाप कळ्ळी कसं म्हूण मागीर मिगेल आज्जाल ओल्ड मंच आसा म्हणालके तशी न्हय सायबा मंचू न्हय सायबा तुगेल आनम आसय म्हणालके दय करून कोणी तशें लेखूं नकाचे म्हळ्यार आमी काय शाश्वत आमी काय सान आमी अशी रब्बनाची रक्ता बल आसन आमी कसं हें करता आमी पाय प्राय दत्ताची आमी आतां आमगेले चेडूवा कसं आमी हें करता मुखारसून तांणी आमकां कसं जाल्यार टीट फॉर टॅट जैसे करनी वैसे बरनी
इकल्याचे चेड कसं उरलंय ना हांव दोन तुमक प्रिती रापयला तुमगे प्रीती केन्ना वच म्हण निमगोन मुगेल दोन उत्तर रापयत. धन्यवाद. धन्यवाद किरण मॅम. हिंदू जनजागृती समितीचे कार्यकर्ते लक्ष्मी पै हांनी हिंदू धर्मावयरी आघात जावचे विशयान आमकां 2 मिनिट जागृती करताची ऐकयाची. आमगेलो उपास्य देव वीर वेंकटरमणाल चरणारे परिवार सर्व देवांगेल चरणारे गुरु चरणारे वंदन करता वेदिकेर आशिल्ले सर्व गण्यांक नमस्कारो. हांगा मेळ्ळेले तसले चेडू वांगेले सर्व पालकांक नमस्कारो. कसं सांगता तें पुरें आतां ते एक जण गण्यान सांगला. 2 उत्तर मात्र सांगता. इता म्हळ्यार एक वार दक्कून हांगा अंकीत मायेन तांगेल टिमान परिश्रम घालून चेडवांक संस्कार दिवचे प्रयत्न केला. त्या वर्सा एक पटी मात्र मेळणू दिवचे करचे तसल विषय नाही. हे निरंतर चलची तशी देवान आमकां अनुग्रह कोरका. ताजे खातीर असले देवस्थान म्हणलें कशी एक धार्मीक केंद्र जावन आसा तशीच संस्कार केंद्र सांस्कृतिक केंद्र जावका मुखार सुनी अशीच हे नियमीत जावन हे चलची तशी आमकां ट्रस्टीसान हांगा सहकार दिवका म्हूण हांव विनंती करता. म्हळ्यार वर्सा एक पटी मात्र मेळ्ळ्यार कोणकी म्हणलें अंकीत मायेन एक वार तुमी शिकयला कसं प्रयोजन ना म्हूण सांगून वय त्या विशयो एक वार शिकयल कोळे चेडवाल पुरय जाल्ले म्हूण तशी न्ही. एक वार तांणी केल्ले परिश्रमाक आतां तुमी पालक म्हळ्यार त्या चेडवांगेल आनंमान तुमी ते कंटिन्यू करची तशी तुमगेल प्रयत्न करका. नाहीतल्या हांगा कसं शिकला ते नेक्स्ट इयर वापस त्याचे शिकोवचे वरी जावचे नज मुखावेल स्थिती तांणी वचका ते मुख्य विशयो. अन्य कसं म्हळ्यार जिवनांत आमी मुखार वतना अध्यात्मनी राष्ट्रप्रेम हे 2 विशयो एक मनशान बरे रितीर जीवन करच्याक हें तेगेलांत भितर आसूंक जाता. देवाल विशय आतां ऑलरेडी सांगले संस्कारू आनी दैवभक्ती कशी आसूंक आमकां म्हणून. इता म्हळ्यार देवाल अनुग्रह शिवाय कसलें साध्य ना. हें पूर चलतस ते वेंकटरमणाल दयेन आमगेल समाज देवांक आनी गुरू नमगेलेल समाज आमकां हाजी पयशे व्हड भाग्य खंयचेंय ना. आमकां गुरू आसाचें मार्गदर्शन करच्याक आमकां देव असो अनुग्रह करच्याक ताजी पूर्ण लाभ घेवका जाल्यार चेडवांक आमी धर्म जागृती करका. आतां चेडवां इंग्लीश स्कुला वच्चें म्हूण सांगून आमगेलें धर्माचें आचरण करनाची. आतां हें पुरय तीळ करचें हें पुरय करनासताची. कॉलेजा चमकल कुळ्ळे तिळोय ना गळ्यार ना मत्त्यांत ना कसलें ना. कोण कसल म्हणून अर्थ जायना खंयची मतपंथाच्यांनी म्हूण हिंदू म्हणून ते अर्थ जायना तसल स्थिती चेडू बाळ जाताची. तशी जायना तशी आमी काळजी घेवका. आनी आत्ताची कशी परिस्थिती जाला म्हळ्यार एक चेडू नाजाल्यार 2 चेडू तेन्ना तांकां कसं जावका तें प्रोवायड करचें आमगेलें हें म्हूण लेखताची पेरंट्स केवल प्रोवायड केलें जायना. तांकां ताजे मागशीचे कश्ट कसले जिवना भितर आमी कशें आमगेले मालगड्याले कश्टा निमित्त आमी आज अशी बरें जावन आसाची. आयच्या चेडवान तें गोतना. इता म्हळ्यार आमकां येयले कश्ट तांकां येवचे नज म्हणून पेरंट्स तांकां पुरे दिताची निमगेलें नाशिल्लें दिताची. तें पुरो सांगलें अंकीत मायेन तावळीची. आमी ते ब्लायंडली कसं करता पळय मोहान ताजे निमित्त चेडू बाळ वायट जाताची. मागीर तांणी आमगेल्या हातां मेळनाची. आत्तां किरण मम्मान सांगलें कसले प्रॉब्लेम्स असले पेरंट्सा सांग्याची म्हणून हें इतें सांगिल् म्हळ्यार आज काली केवल आमी एक शिबीर केल्ली म्हणली कुळ आमगेले चेडवां मुखार कॉन्फिडन्स येता अशी ना. तांकां आमी अवेरनेस दिवका समाजा भितर कशी आघात जातास आमगेले चेडवांक कशी तांणी विंगविंगड रिती ट्रॅप करतासाची असल मस्त विशय येता आसत जाल्यार तशी आमी आमगेले चेडवां वाडयतनाची तांगेलांत भितर क्षात्रवृत्ती निर्माण करका. म्हळ्यार कसले वायट जातना ते एदुरसूच शक्ती तांकां येवका. ताजे खातीर मुख्य जावन देवाल अनुग्रह जावका. निरंतर देवाल नामस्मरण करचें आनी परिस्थिती कशी येता ते फेस करची तशी तांकां आमी तयार करका. ताका मुख्य जावन आमी तांकां सेल्फ प्रोटेक्शनाचे विशय सांगचें कसं चलता ताजे बगे अवेरनेस दिवचें. कित्याक म्हळ्यार आज काली तुमी विडियोज पळयल्यार आमकां आतंक जाता मुखार कशी जातली चेडवाल स्थिती म्हूण सांगून. कित्याक म्हळ्यार आमगेले चेडवांक लव जिहाद कोन्न व्हरताची कॉलेजाक चमकलेली चेल्ल्यान स्थिती कसं जाता म्हूण आमकां गोतना. कन्वर्शन जाता मतांतर इता म्हळ्यार धर्मा विशय गोतना. आमगेले धर्म कितले श्रेश्ठ आसा भगवत प्राप्ती करची तसल हिंदू धर्माचें मार्गदर्शन आमकां ना. तशें निमित्त आमगेले चेडू मुखावेल कसं की एक मागशी ते खंयचे क्रिश्चॅनिटी जावं इस्लाम ताजी मागशी वची तशी जाल्ला परिस्थिती. आमगेले मालगड्यान गोवा दखून देव आनी धर्म रक्षण करचे खातीर सर्व त्याग करून हांगा आयिल्लेंचे आमी. मूल स्थान आमी सोडून धर्म व्हरचे खातीर देवा घेवन धांवन येयले तसल आमगेले मालगडे ते त्यागाच उडगास दवरका आमी. जाल्यार आमी आज ताजे बगे बोधन दितनाचे आमगेले चेडवांक. तशे निमित्त आत्तां मात्र अशी आमकां दिसताची
तांगेल भितर ते संस्काराचे बीज आम्ही वृक्ष कोरका आत्ता मात्र नाही होड जत्तरी त्यांनी धर्माचरण कोरका गौतमान उल्लेल म्हाका मस्त खूश जालें इता म्हळ्यार इतली आमी इंटलेक्च्युअल जाता आजकाल कोणी धर्मा विशयी उल्लेनाची सेक्युलर जाताच आमी सेक्युलर म्हळ्यार अर्थ कसो जालें धर्म सोडलेलो मनीस सेक्युलर जाला आतां तें जायना तशें आमी काळजी घेवका तितले विनंती करता इता म्हळ्यार 8 वर्सां दाखून हांनी प्रयत्न करताचे वर्सा एक दीस वर्सा एक पाटी 8 दीस मेळ्ळी कुडले चेडूं संस्कारवंत जाताचे म्हणून नाही आत्ता पेरेंट्साल जबाबदारी हांगा कसं शिकयला ते कंटिन्यू कोरका आमी ते मात्र नाही देवस्थान म्हणलेले सांस्कृतिक केंद्र जावन हांगा वारा एक दिसू नेवे म्हयन्या एक दिसू नेवे श्रेष्ठ पर्व दिन म्हणटाच आमी त्या टायमार पूण आमी चेडवां मेळोन अपास ताजी एक कसं म्हणचें ताजी एक गोडसाणी तांकां दिवका चार्ज कोरका नाहीतल्या येवचे वर्स तांकां अपास आत्तां शिकयलेले पुरा विसरचे अपास त्याची सूर करचे तशी नाही देश आणि धर्म कसल नमूने क्रिटिकल कंडिशनांत आसत हिंदू धर्मा वयर कितले आघात जातास हाजे बगे चेडवांक जागृती कोरका आनी धर्माचे आचरणे कोरून धर्म व्हरोन घेवका आमी सांगचे मात्र नाही आ नमन कृती कोरका हे सभा कार्यक्रम चेडवां खातीर नाही पेरंट्सा खातीर आज काल पेरंट्स कसं करताची ते चेडवां इमिटेट करताचे तांणी अनुकरणा प्रिय म्हणटाचे चेडवां आ नमन केल्लें आशिल्लें तांणी करचें आमी मोबायल पळोवन तूं वाजू वच रे म्हळ्यार तो वचना आम्ही तांकां कसं दिवका तांकां समय दिवका आमी टायम दिवका तांकां बरेपण शिकचे आमकां कशी सांगतालींची आमगेल्या बापा मम्मानी काणी सांगतालींची आमकां तें एक विंगडाची आमगेलें जीवन आशिल्लें आयच्या चेडवांक नाका पळय एक संस्कार शिबिरां पेटोवंक जाल्यार कितले कश्ट आसा नाका तांकां तें तांतू रुचीच ना इतें म्हळ्यार घर तशें जालां घरा मालगड नाची तांणी सांगली पळय तो फर्निचर नाका न्हू येता घरकड मालगड नाची मालगड्यांक खंय किवन सोडलां वृद्धाश्रमां भितरी आ नम्मा पुरसत ना खंय की व्हरून तांकां चेडवांक घालचें बेबी सिटिंगा कोण कोणाक दुड्ड दिवन घरकड दवर तांणी कसं पळयताची हें आमगेलें दुस्थिती जाल्ला सर्वश्रेष्ठ जनांग आमगेले GSB कम्युनिटी म्हळ्यार हे बाकी सर्वय कम्युनिटी पशी श्रेष्ठ म्हण सांगला आमगेल्या स्वाम्यान इंटलेक्च्युअल लेवल असो पुरे अंतू भितर आमी श्रेष्ठ जावन आसाच ते व्हरून घेवची जबाबदारी आमगेल्या हातां आसा तशी हांव देवालाग मागून घेता आमगेल्या गुरुवर्याला मागून घेता हें कसं परिश्रम केला इतले दीस हें निरंतर जावन समाजा भितर कंटिन्यू जावका ताजे खातीर आमकां देवस्थान की खंयची आमगेल्या पुरा रितीरी पेरंट्साल की सकट जनाल सहकार हांगा अपेक्षीत आसा आनी आमगेले सगळे समाज उत्तरोत्तर अभिवृद्धी जावची तशी देवान अनुग्रह कोरका आनी हें निरंतर अभिवृद्धीन तूं वचित आसलें आमकां पळोवचें भाग्य दिवका अधर्म नाश जावन धर्म संस्थापन जाल्यार पळोवका आमी तांतो आमी सहभाग जावका म्हण देवाला मागून म्हगेले 2 उत्तर गुरुचरणां समर्पण करता नमस्कार धन्यवाद लक्ष्मी माय हे समारोप समारंभाचे मुख्य अतिथी जावन आयिल्ले श्री सुब्रमण्य भट मामाक आनी श्री गौतम नायक मामू आनी किरण पै माम हांकां शिबिरा वतींतल्यान हृदयपूर्वक धन्यवाद हे देवस्थानाचे मुक्तेश्वर मामा तांकां धन्यवाद तशीच शिबिराचे मुख्य संयोजकी जाल्ले आमगेले अंकीत मायेक हृदयपूर्वक नमन आमकां आमगेले धर्मा विशयी जागृती केल्लेल्या श्री लक्ष्मी पै मायेक धन्यवाद हांगायल सर्व जनांक धन्यवाद